नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज नवी दिल्लीत आयोजित वीर बाल दीस कार्यावळीत घेतलो वांटो. तरणाट्यांक आपली इच्छा पूर्ण करपाक केंद्र सरकार दिता माध्यम. प्रधानमंत्री आपले धर्माप्रती मोग आनी आस्था भुरग्यांमदी जागृत करपा खातीर वीर बाल दीस मनोवचो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी परवरे आयोजित कार्यावळीत मारलो उलो. नौदळांत INS इंफाल झुजारी जहाज जालें आस्पावीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृष्टिकोनांतल्यान नौदळाक मेळटा महत्व. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उक्तायलें मत. मुखेलमंत्री केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह सयत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अस्तंत बंगाल भेटेर. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेचेर तयार पळोवपाक जातली कोर ग्रुप बसका. आनी दक्षिण आफ्रिकेच्या सुपर स्पोर्ट पार्कान भारत आनी दक्षिण आफ्रिकेमदी फ्रीडम ट्रॉफी कस लावपी खेळामाळेच्या पयल्या खेळाची जाली सुरवात. दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पयली घेतली गोलंदाजी. आनी आता खबरो विस्तारान. नरेंद्र मोदी हांणी आज नवी दिल्लीच्या भारत मंडपम हांगा आयोजित वीर बाल दीस कार्यावळीत वांटो घेतलो. गुरू गोविंद सिंग हांचे पूत बाबा जोरावर सिंग आनी बाबा फतेह सिंग हांच्या पुण्यतिथी निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला 2022 वर्सा सावन राष्ट्रीय स्तरार ही कार्यावळ आयोजित जाता. दिल्लीत औरंगजेब हांच्या शासनाखाला क्रूरता आनी भारताच्या संस्कृतायेचेर जावपी हल्ल्याचो विरोध करपाच्या हेतान 2 ल्हान भुरग्यांनी दाखयल्ल्या धाडसाची आनी याद हो दीस करून दिता. ह्या कार्यावळीत उलयतना आयचो दीस दर एका भारतीयाक देशाची रक्षा करपा खातीर कितेंय करपाची तयारी दवरपाचो संकल्प याद करून दिता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है. आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है. और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है. कार्यावळीत तरणाट्यां खातीर संदेश दितना आज देशांत तरणाट्यांक आपली दर एक इच्छा पूर्ण करप शक्य आसा आनी केंद्र सरकार तरणाट्यांक उर्बा दिवपा हेतान फावो ती मदत करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया. हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया. हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था. उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया. मजगती नवी दिल्लीच्या बंगला साहिब गुरुद्वारा हांगा सेवा अर्पण केले उपरांत केंद्रीय म्हायती आनी वितरण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी वीर बाल दिसा विशीं तरणाट्यांक संदेश दितना तरणाट्यांनी ह्या बलिदानांतल्यान देख घेवन विकसीत भारत घडोवपाक योगदान दिवचें अशें सांगलें. वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि साहसी वीर बालकों के लिए और विशेष तौर पर साहबजादों की शहादत को देश और दुनिया नमन कर रही है. आज की युवा पीढ़ी को उनके बलिदान से बहुत कुछ सीखने के लिए है और आज की युवा पीढ़ी को योगदान देने के लिए कहा ताकि विकसित भारत बनाए. आज पूरे भारत के युवाओं से कहा है कि नशा छोड़ें, खेलों को अपनाएं, फिट इंडिया को बढ़ावा दें और ड्रग्स फ्री इंडिया करें. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत वीर बाल दिसा निमतान SCRT परवरे आयोजित कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उलयतना भुरग्यांमदी आपल्या धर्माप्रती मोग आनी आस्था निर्माण करपा खातीर वीर बाल दीस मनोवपाचो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारलो. केंद्र सरकारात
वीर बाल दिन हो मनोवपाचो सर्क्युलर फाटल्या वर्सा काढलो आणि 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिन मनोवपाचें ठरयलें आणि तोच वीर बाल दिन आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशनान सर्क्युलर काढला पुराय राज्यभर खास करून हायस्कूल्स आणि प्रायमरी स्कूल हांच्यांनी क्रिसमस हॉलिडे सोंपल्या उपरांत पयलो दीस येतलो त्या दिसा वीर बाल दीस आपल्या सगळ्या हायस्कुलांनी मनोवचो कित्याक मनोवचो तोय हांव सांगता फक्त तो मोदीजीच सर्क्युलर काढला म्हणून न्ही भुरग्यांच्या मदीं शौर्याची गाथा भुरग्यांच्या मदीं आपल्या धर्माच्या कोण ज्या धर्माचो आसा त्या धर्माच्या प्रती आस्था आणि प्रेम हो क्रिएट जावचो मागीर तो हिंदू आसूनी सीख आसूनी मुस्लीम आसूनी इसाई आसूनी कॅथलीक आसूनी सगळे आपलो धर्म आपल्याक प्रिय आसा प्रत्येकाक आपलो धर्म प्रिय आसा त्या धर्माच्या प्रती आपली आस्था आपलो प्रेम आणि आदर हो तितकोच महत्वाचो आसा. आज भारतीय नौदळांत मुंबय हांगा आयोजित कार्यावळीत झुजारी जहाज INS इम्फाल आस्पावीत केले. ह्या वेळार केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. नौदळाच्या झुजारी जहाज डिझायन ब्युरोन डिझायन केल्ल्या तशेंच मजगांव डॉक लिमिटेड हांगा स्वदेशी स्वरूपान तयार केल्ल्या इम्फाल जहाजाचें नांव ह्याच नांवाच्या उत्तर पूर्व शारांतल्यान घेतलां. इम्फाल 20 ऑक्टोबर 2023 ह्या दिसा नौदळाच्या सुवादीन केल्लें. इम्फालांत अत्याधुनीक शस्त्रां आनी प्रणालींचो वापर केला तशेंच सुपरसॉनिक ब्रह्मोस मिसायलाचें यशस्वी प्रक्षेपण ह्या जहाजा वयल्यान जालां. ह्या कार्यावळीत उलोवप करतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी INS इम्फाल उत्तर पूर्व राज्यांक गौरवीत करता तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोनांतल्यान नौदळाक महत्व मेळपाक लागलां अशें सांगलें. INS इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौ सैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा ऐसा मेरा पक्का विश्वास है. साथियों, INS इम्फाल की विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इसका खुद का नाम इम्फाल के नाम पर रखा गया है जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को प्रदर्शित करता है. इसका सैंक्शन दिल्ली में हुआ जो उत्तर भारत में है. जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत INS इम्फाल आता है उस 15B प्रोजेक्ट में देश के 4 बड़े शहर यानी विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल और सूरत के नाम आते हैं. INS इम्फाल खुद विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है जो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करता है. इसे बनाया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा जो मुंबई यानी पश्चिमी भारत में है. तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह का प्रताप INS इम्फाल में शामिल है जो भारत एकता और अखंडता को दर्शाता है. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह तशेंच भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज अस्तंत बंगालच्या भेटेर आसात. येत्या त्या लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ घेवपा हेतान दोनूय राष्ट्रीय फुडारी राज्यांतल्या फुडाऱ्यांची कोर ग्रुप बसका आज घेतले. ह्या वेळार वेंचणुकेची रणनीती तशेंच ममता बॅनर्जी हांकां वेंचणुकेंत हरोवपा खातीर बसकेंत मंथन जातलें. मजगतीं आज कोलकाता हांगा मंत्री शाह तशेंच JP नड्डा हांणी गुरुद्वारा बडा सिंग संगत हांगा भेट घेतली. तशेंच कालीपीठ शक्तीपीठ हांगाय पुजा अर्चना केली. माहिती प्रमाण दोनूय फुडारी आज IT सोशल मिडिया मीट कार्यावळींतय वांटेकार जातले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. मन की बात है जन जन की. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर सोमारा आपल्या 5 दिसांच्या रशिया भोंवडेर मॉस्को पावले. काल तांणी रशियेच्या मुखेल रणनीतिकारां कडेन कनेक्टिव्हिटी, बहुपक्षवाद अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. भारत आनी रशिया हांच्या फुडाऱ्यांची वर्सुकी परिशद जावपाची आसा. तातूंत वांटो घेवपाक आनी रशियेच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यां बरोबर चर्चा करपा खातीर केंद्रीय मंत्री S जयशंकर रशिया भोंवडेर आसात.
चक्रीवादळ मिचोंग उपरांत केंद्र सरकार हुंवार प्रभावित वाठारांचो नियाळ घेत आसा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ह्यो आज तमिळनाडू भेटेर पावल्यो. ह्या वेळार तमिळनाडूच्या हुंवार प्रभावित वाठारांक भेट दिवन मजत कार्याविशीं जिल्हा प्रशासनाबरोबर नियाळ बसका घेतली. ह्या पयलीं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी MK स्टॅलिन सरकार आपतकालीन संकटाक तोंड दिवपाक तयार नाशिल्ल्याचो आरोप केल्लो. तांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण केंद्र सरकारान ह्या वाठारांक आपतकालीन मजत म्हणून 900 कोटी रुपया डिसेंबर 12 मेरेन 2 हप्त्यांनी जारी केल्ले. पूण स्टॅलिन सरकारान हे विशीं कांय तयारी करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप तांणी केल्लो. जाल्यार तमिळनाडूचे मुखेलमंत्री स्टॅलिन हांणी केंद्र सरकारान फक्त SDRF अंतर्गत रक्कम राज्य सरकाराक जारी केल्ली आनी NDRF अंतर्गत मजत रक्कम धाडूंक ना अशें स्पश्टीकरण दिलां. भारतीय नौदळाच्या एक्सप्लोजिव्ह ऑर्डन्स डिस्पोजल पंगडान काल वेपारी जहाज MP कॅम्प प्लुटो मुंबय बंदरार पावतकच सविस्तर तपासणी केली. हे जहाज आपल्या न्यू मंगळूर बंदराचे भोंवडेर आसतना भारताच्या अस्तंत दर्यादेगेर अरबी दर्यांत ड्रोन हल्लो जाल्ल्यान अडकून पडिल्ले. मनीस तस्करीच्या दुबावान फ्रांसान थांबयल्लें एअरबस A340 हे चार्टर विमान आज सकाळी मुंबय पावलें. फ्रांसाची राजधानी पॅरिस लागसरच्या वट्री विमानतळाचेर थळाव्या वेळाप्रमाण दनपरां सुमार 2.5 वरांर मुंबय येवपाक उड्डाण घेतिल्ली. हे विमान 4 दीस फ्रांसान अडकून उरिल्लें. हातूंत 276 प्रवासी आशिल्ले, जांकां मुंबयच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर 5 वरांच्या खर चौकशी उपरांत CBI तशेंच स्थळांतरण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी विमानतळा भायर वचपाक परवानगी दिली. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल नवी दिल्ली हांगा अमृत भारत रेल्वेची पळोवणी केली. ही रेल्वे रोखडीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं देशाक समर्पित करतले. पुशपूल तंत्र वापरून तयार केल्ल्या ह्या रेल्वेचो काल ड्राय रन मंत्री अश्विनी वैष्णव हांच्या उपस्थितीत जालो. ह्या नव्या रेल्वेन प्रवाशांक अत्याधुनीक सुविधा आनी खासा सेवा दिवपाची तजवीज जाल्या. पुशपूल तंत्राक लागून ही रेल्वे नेटान चलोवपाक तशेंच रोखडीच थांबोवपाक मजत जातली. हातूंत प्रवाशांचो वेळ वाचतलो असो दावो रेल्वे मंत्रालयान केला. समाज माध्यम Xचेर मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या संबंदान व्हिडिओ संदेश घालून खोस उक्तायली. नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठान भारताच्या स्वातंत्र्यवीरांक आर्गां ओपपाच्या हेतान तशेंच नव्या पिळगेक भारताच्या संघर्शाची जाणीव करून दिवपा हेतान एक श्रद्धांजली वणत उबारपाचें थारायलां. ह्या वणटीचे देशभरांतल्या 40 सुटके झुजाऱ्यांची नांव तशेंच तांची म्हायती कोरायतले. चक्र फाउंडेशन हांच्या विचारधारणेंतल्यान तयार जावपी ही वणत पोन्न्या फायलीच्या आकाराची आसतली. हाची उंचाय 10 फीट जाल्यार लांबाय 60 फूट आसतली. ह्या वणटी सयत भारत मातेची मुर्ती तशेंच 100 फूट लांब राष्ट्रीय बावटो उबारपाची संकल्पना आसा. दर म्हयन्याक ही वणत शालेय विद्यार्थ्यां खातीर उक्ती दवरतले. विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्यांतल्या खाची कोनशांनी वचून केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांविशीं तशेंच मोहिमेविशीं लोकां मदीं जागृताय करता. पळोवया विकसित भारत संकल्प यात्रेचो आयचो प्रवास. विकसित भारत संकल्प यात्रा आज वाळपय पावल्या. ह्या वेळार शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे, वाळपय नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष प्रसन्ना गांवस आनी हेर नगरसेवकांनी ह्या यात्रेक येवकार दिलो. ह्या वेळार उपस्थितांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 2047 मेरेन भारत एक विकसीत देश करपाच्या मोखेक पुराय सहयोग दिवपाचो सोपूत घेतलो. ह्या वेळार उलयतना शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भारतीय जनता पक्ष परत एक फावट सत्तेर येतलो आनी येता त्या वेंचणुकेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जैतिवंत जातलो अशी आस्त उक्तायली. देशाचे प्रधानमंत्री विचार जे स्कीम्स आणि जे सॅच्युरेशन स्कीम जावपाची त्यांच्या मनान जे आसा प्रत्येक आमदार प्रत्येक मनशान म्हाजे सारखे प्रत्येक व्यक्ती मंत्री आसूं कार्यकर्तो आसूं प्रत्येकानी प्रयत्न करपाची गरज आसा की जी स्कीम्स केंद्र सरकाराच्या स्टेट गव्हर्मेंटाच्या हे पूर्णपणे लोकांकडे पावूंक जाय. हे बेश्टे हे आमी कार्यक्रम करपाक म्हणून न्हू प्रॅक्टिकली ते जावंक जाय. आभा कार्ड रजिस्ट्रेशनचे हेल्थ डिपार्टमेंट आणि WCDन पूर्णपणे इनिशिएटीव घेवन आमी देशाचे प्रधानमंत्रीचे जे विचारधारा की हेल्थ रेकॉर्ड डिजिटायज करपाची गरज आहा म्हणजे सामान्य मनशाक तेजो फायदो जातलो. सामान्य मनशाक तेंचे जे कितें
हेल्थचो इश्यू आहा खंयच्या हॉस्पिटलान गेल्यार तेंचो रेकॉर्ड ऑटोमॅटिकली ते गावतले ते तांचो डेटा तो पूण तो डेटा खंय तरी हे जावं डिजिटायज जावंक जाय आनी हे सगळे विचार आनी देश ज्या तरेन फुडें चल्ला हे देश जे फुडें चल्ला तेंचे नेतृत्व कडेन फुडें चल्ल्या. या वेळार हाजीर आशिल्ले वेगवेगळ्या येवजण्यांचे लावधारक तुकाराम साळगांवकर, राजासाब उतंगी आनी गीता दाते हांणी आपले अणभव दूरदर्शना कडेन उक्तायले. स्कीम जे तुवें घेतले कितें स्कीम घेतला मोदीचे हेजे हितून घेवन आनीक कितकें लॉन घातला पयलीं 10,000 घेतले मागीर 20,000 घेतले आनी 20,000 आतां सोपोवन आतां 50,000 रुपया घेतलो. ते आमकां अशें मेळटा की आमकां विटनेस लागना, कागदपत्र लागना, कांय लागना. म्युनिसिपालिटीच्या हितूनसून आमकां ते मेळटा. बिजनेसाक लागल्यार ते भरपूर आमकां हें आसा पूण हेल्प कसो जाला भरपूर. आमी लोन घेतलेले म्युनिसिपालिटीसून बिना श्युरिटीसून दिल्ले आमकां तेंच्यांनी आनी जालें बरें जालें आनी म्हयन्या सारकें आमी फारीक करता आनी बिजनेस बी वाडला आमची. केला ते बरें केला. 2-3 घेतला 10,000ची पयलीं दिल्ले मागीर 20,000ची आतां परत म्हजे 50,000ची येयला. आतां अजून दिवना फाल्यां बी येतले ते दिला तेका पेपर बी सगळें दिला आनी जालें बरें. हांवें लोन घेतलेलें पयलीं घेतले 10,000 मागीर घेतले 20,000 मागीर घेतले 50,000. तितून म्हाका कितें तरी फायदो जालो म्हाजो धंदो बी वाडलो मातसो. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. मन की बात है जन जन की. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं. इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावयल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारांतले सगळ्यांत लोकप्रिय राजकीय फुडारी जावपा सयत आतां एक नवो विक्रम स्थापीत केला. यूट्यूब चॅनलाचेर 2 कोटी सबस्क्रायबर्स मेळोवपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे संवसारांतले पयलेच फुडारी थारल्यात. तेच बरोबर 450 कोटी व्हिडिओ व्ह्यूज मेळोवपी प्रधानमंत्री पयलेच राजकीय फुडारी जाल्यात. भारतांत गुंतवणूक करपाक विदेशी गुंतवणूकदार वाडत आसात. संवसारांतले कितलेशेच व्हड गुंतवणूकदार भारतांत गुंतवणूक करपाक इच्छुक आसात. ऑक्टोबर म्हयन्यांत देशांतल्या प्रत्यक्ष गुंतवणूकदारांक 64% वाड दाखयल्या. 2014 ते 2023 ह्या कार्यकाळांत एफडीआय सुमार $596 अब्ज आशिल्लो. 2024 वर्सांत प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक वाडपाची शक्यताय तज्ञांनी उक्तायल्या. जिस प्रकार से घरेलू मांगे बढ़ रही हैं और जिस प्रकार से नए ग्रोथ का सृजन हो रहा है, ग्रोथ सेंटर नए नए बन रहे हैं, उससे भी विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है. और यही कारण है कि भारत में एफडीआई लगातार तेजी से बढ़ रहा है और ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में है. जो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हम 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करके उसको साकार करना है, उस ओर बढ़ते हुए कदम का एक हिस्सा ये भी है. उत्तर प्रदेशातल्या 43 जिल्ह्यांत उदकान फ्लोरायड आणि आर्सेनिक ह्या रसायनाच्या वाडट्या प्रमाणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाची शक्यताय उक्तायल्या. उत्तर प्रदेश सयत देशांतल्या 469 जिल्ह्यांनी फ्लोरायड आणि 230 जिल्ह्यांनी आर्सेनिक रसायनाचे प्रमाण चड आसा. हे विशीं राष्ट्रीय हरित अधिकारिणीन हुस्को उक्तायला. एनजीटीच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या उदकाच्या रसायन प्रमाणाविशीं अधिकाऱ्यांकडल्यान अहवाल मागयला. हे विशीं 15 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा सुनावणी जातली. फ्रीडम ट्रॉफी कस लावपी खेळा माळेच्या पहिल्या क्रिकेट मॅचीन भारतान दक्षिण आफ्रिके आड 50 षटकांनी 7 गडे वगडावन 176 धांवड्यो काडल्यात. दक्षिण आफ्रिकेंतल्या सुपर स्पोर्ट पार्कांत चालू आशिल्ल्या ह्या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेन कुरू बावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो.
इतले मजगती भारताचो खेळगडो रवींद्र जडेजा हाणें फाटीची दुखापत आशिल्ल्याची कागाळ केल्ली, हाका लागून सकाळी पंगड निवड करतना ताची अनुपस्थिती आशिल्ली। देशांत कोरोनाच्या परिस्थितीचेर केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान लक्ष केंद्रीत करतना सध्या राष्ट्रीय पावंड्यार कोरोनाचे 4170 सक्रिय दुयेंती आसात अशें सांगलां। फाटल्या 24 वरांत 412 नव्या दुयेंतींची नोंद देशांत जाल्या। देशांत सब व्हेरिएंट JN1ची अजून मेरेन 63 प्रकरणां मुखार आयल्यांत। हातूंत 34 गोंयांत, 9 महाराष्ट्रांत, 8 कर्नाटक, 4 तामिळनाडू आनी 2 दुयेंती तेलंगणाचे आसात। मजगतीं गोंयांत फाटल्या 24 वरांत 4 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या। ताका लागून सक्रिय दुयेंतीचो आंकडो 36 जाला। फाटल्या 24 वरांत 5 दुयेंती कोरोना मुक्त जाल्यात। आता पळोवया तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आजचे चडांत चड तापमान 35.3 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज नवी दिल्लीत आयोजित वीर बाल दीस कार्यावळीत घेतलो वांटो। तरणाट्यांक आपली इच्छा पूर्ण करपाक केंद्र सरकार दिता माध्यम, प्रधानमंत्री। आपल्या धर्माप्रती मोग आनी आस्था भुरग्यांमदी जागृत करपा खातीर वीर बाल दीस मनोवचो, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी परवरे आयोजित कार्यावळीत मारलो उलो। नौदळांत INS इंफाल झुजारी जहाज जाले आस्पावीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृष्टिकोनांतल्यान नौदळाक मेळटा महत्व, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उक्तायलें मत। केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह सयत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अस्तंत बंगाल भेटेर। येता त्या लोकसभा वेंचणुकेची तयारी पळोवपाक जातली कोर ग्रुप बसका। आनी दक्षिण आफ्रिकेच्या सुपर स्पोर्ट पार्कान भारत आनी दक्षिण आफ्रिकेमदी फ्रीडम ट्रॉफी कस लावपी खेळा माळेच्या पहिल्या खेळाची जाली सुरवात। दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पहिली घेतली गोलंदाजी। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।